ज्यावेळी पूर ओसरलो त्या टायमाचेर तेणे वचून तेंची सहानुभूती करूंक जाय आसली, तेंची विचारपूस करूंक जाय, तांकां बाबा कितें गरज आसा, कितें जाय आसा, कितें करूंक जाय आसलें ही सुद्दां जबाबदारी तेणी करूंक ना. ह्या भागान वचूंक ना तो ना, खंयची सरकारी यंत्रणा सुद्दां धाडूंक ना. इलेक्शन येता आनी फक्त वोटींग मागता ह्याच वेळाचेर. नाजाल्यार ह्या भागांतल्या पूरग्रस्त लोकांचो, म्हाज्या पेडण्याच्या भावा भयणांचो खंय तरी उपयोग करून घेता आनी ज्या वेळाचेर तांकां गरज आसा त्या वेळार हात वयर करता. मडकय मतदारसंघातून ज्या वेळाचेर MGचो आमदार सुदीन ढवळीकर आपली सामाजीक बांदिलकी जाणून पूरग्रस्तांची मदत करता, पर्सनली व्हिजीट दिता ह्या भागाक, प्रत्येक पूरग्रस्त कुटुंबाक आनी शेतकरी जे कोण ह्या पूरग्रस्तान लॉस जाल्ले आसा तांकां मेळून तेंची विचारपूस करून तांकां आर्थीक मदत करता, तांकां सहानुभूती दिता, तांचो मॉरल सपोर्ट वाडयता. जाल्यार आमच्या पेडण्याच्या आमदाराची जबाबदारी कितें हो प्रश्न पेडण्याच्या जनते समोर आतां उबो जाल्लो आसा. बाकीच्या मतदारसंघान तुमी पळयशात जाल्यार बाकीच्या मतदारसंघाच्या आमदारांनी बोटींची वेवस्था केल्ली आसली, खाणा जेवणाची वेवस्था केल्ली आसली, पाण्या सगळी जेवणाची वेवस्था केल्ली आसली, पूण हांगा खंय दिसून येवंक ना. प्रत्येक मनीस हो एका घरान खंयच्या देवळांनी रावलो, कोणाच्या घरांनी रावले, 30 जाण एका घरांनी रावले, आपले सहकुटुंब घेवन कोण देवळांनी रावले. ही परिस्थिती कित्या खातीर? फक्त वोट मागपाकूच येवपाचें हेणें जाल्यार हे कोणच बाकीचे हेल्पाक येवन पळयता वयता, आमदार येता पळयता वयता. आनी सायडीचेच घर पडले ते सुद्दां तशेंच, रातचे 3 पारो पडलो, मागीर कंप्लीट कोसळ्ळे. हेंच्या वाट्याक कोणच नव्हता, खंयचो आमदारय वता आनी काय ना.